काँग्रेस पक्षातले आमचे 8 आमदार ज्यांनी इल्लिगली बीजेपीन त्यांनी मर्जर दाखयलें तेजे नंतर नोव्हेंबर 2022 गोयच्या स्पिकरा मुखार पिटिशन फायल केल्लें। सुप्रीम कोर्टाच्या कायद्या प्रमाणे ते 3 म्हयन्यान स्पिकरान डिस्पोज करपाक जाय। माझे तो स्पीकर अजूनही नोटीस इश्यू करना म्हणून तेजे नंतर हायकोर्टान गेलो। हायकोर्टानूय सांगलें ताका पिटिशन डिस्पोज करून। ताजे नंतर सुप्रीम कोर्टान गेलो पूण काल सुप्रीम कोर्टान हें केलां की एक अपेक्षा धरल्या की स्पीकर कायद्या प्रमाणे हे म्हागेलें पिटिशन आसा ते बेगीन डिस्पोज करतलो आनी ते नेक्स्ट हियरिंगाच्या पयलीं करतलो। नेक्स्ट हियरिंग 4 नोव्हेंबर 2024 सुप्रीम कोर्टान दवरलेलें आसा। हांव अपेक्षा धरता की स्पीकर आतां तरी जागो जावन हायकोर्टान सांगलें तेजे नंतर सुप्रीम कोर्टान सांगलें म्हाजें पिटिशन डिस्पोज करता।